आनी अशे तरेन हे सुमार 10 जागे हे भारतीय जनता पार्टीक दान म्हणून मेळ्ळ्यात, ते ताणें जोडूंक नात. आनी हें सगळें घडपाचें कारण एकूच, कोणेंय चमत्कार करूं ना, कोणेंय पराक्रम करूंक ना, कोणाचें बळ वाडूंक ना, कोणेंय आपली तकली चलोवन आनी कितें वेगळें केलां अशें घडूंक ना. घडलां तें सामकें सादें. एका वटेन एक पक्ष आनी ताजे विरोधांत 7 पक्ष आनी अपक्ष. म्हणटकच विरोधी मतां दुप्पट पसून आसल्यार ती 7 जाणां मदीं जर वांटून गेलीं जाल्यार थोडे मतांचो कोण आसतो येता. अल्पसंख्य मतदारांचें प्रतिनिधित्व करपी मनीस वेंचून येता आनी ते हांगा ह्या वेंचणुकेंत घडलां. आनी हें घडप वायट, कारण जे सरकार सत्तेर येता ते लोकशायेंत भोवसंख्य मतदारांचें जेन्ना आसता आंकड्याच्या नदरेन, तेन्ना लोकशाय बरी चलता अशें म्हणूं येता. जेन्ना सरकार खूब थोड्यांचें आसता, कित्याक उरिल्लीं सगळीं मतां वांटून गेल्यांत म्हणून, तेन्ना तें सरकार थोड्याच लोकांचें आसता आनी ती थोड्याच लोकांची दादागिरी चड लोकांचेर जाता. लोकशाय म्हज्या एपिसोडांत हांवें भंय व्यक्त केल्लें तें हेंच की अशें जेन्ना घडटा तेन्ना ती लोकशाय पिशी जाता, लोकशाय शाणी जायना. आतां कोणूय म्हणटलो की हय 7 पक्षांनी लढयली भाजपाचे विरुद्ध, ताणें कितें कायदो मोडलो, तांकांय अधिकार आसा. अपक्ष उबे रावले, ताणें कायदो मोडलो ना, तांकांय अधिकार आसा. सगळ्यांक स्वातंत्र्यानी अधिकार आसा इलेक्शनाक भाग घेवपाचो. पूण राजकी शाणेपण ना. तुवें भाग कित्या खातीर घेतलो अशें धरया की ह्या 6 पक्षांची मोख आशिल्ली कशेय रितीन काँग्रेस सत्तेर पावची न्हय जाल्यार ते जिखले. पूण ह्या 7 पक्षांची जर मोख आशिल्ली सत्तेंत बदल करचो म्हणून जाल्यार ते हरले. सत्तेंत बदल जालो ना. हाचें कारण तुमीच आपले भितर मतांची वांटणी केली. आतां हें राजकी शाणेपण जो पर्यंत गोंयच्या राजकारणांत येवचें ना तो मेरेन गोंयचें राजकारण सुदारचें ना. आनी जो मेरेन गोंयचें राजकारण सुदारचें ना ते मेरेन गोंयचें राजकारबार सुदारचो ना, गोंयचें बरें जावंक पावचें ना.